नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जायका प्रकरणात लुईस बर्जेराच्या आदल्या कंट्री हेडाक अटक, दिगंबर कामतीची परत चौकशी, वरभर जबानी, वाचा सुंदराच्या जामिनाचेर मंगळारा सुनावणी। रेंट कार दाबोळेच्या टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न अधिवेशना उपरांत 15शी भितर तडीक, टॅक्सीवाल्यांक GPS डिजिटल मिटरांचो विशय 3 म्हयन्यांत तडीक, सुदिनाचें उतर। 11 आमदारांनी लेखी उतर दिल्या उपरांत फोर्सान आंदोलन घेतलें फाटीं, माध्यम प्रश्नाचेर फुडल्या अधिवेशनात विधेयक हाडपाचें उतर, फोर्स आंदोलकांचो दावो। तेरेखोल गोल्फ कोर्साचो विशय तापलो, मान्यताय नासतना झाडांची कत्तल, कुळांक नाडले, विरोधकांनी मागली सभाघर समिती, मुख्यमंत्री म्हणटा गरज ना। म्हापसा अर्बन बँकेचेर घाल्ले निर्बंधाचे केशींत रिझर्व्ह बँकेन जाप दिवंक हायकोर्टाकडेन मागली मुजत, 12 ऑगस्ट मेरेन प्राज, तो मेरेन म्हापसा अर्बनाक थाकाय। स्पेशल ऑलिंपिक्साचे संवसारीक सर्तीत गोंयच्या भुरग्यांक दोळे दिपकावपी यश, गोंयकारांनी जोडली 6 भांगरां, 3 रुप्यां, 9 कांशा पदकां। खबरो विस्तारान। लुईस बर्जर लांच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची वरभर चौकशी केली। दुसरे फावट ताची चौकशी केल्या। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात आनीक एकल्याक अटक जाल्या। क्रायम ब्रांचीन लुईस बर्जराचो आदलो कंट्री हेड आनी आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंतीक अटक केल्या। तो म्हणटा पयशे घेतला आसुये। जायका प्रकल्पाच्या कन्सल्टीच्या कामांत तो आशिल्लो। वाचा सुंदरा उपरांत ही दुसरी अटक। ताचो जामीन अर्ज मंगळारा सुनावणी घेतलो। क्रायम ब्रांचीन सोमारा लुईस बर्जर लाच प्रकरणात आनीक एकल्याक भितर उडयलो। जायका प्रकल्पाच्या कन्सल्टन्सीचेर काम करपी लुईस बर्जराचो आदलो कंट्री हेड सत्यकाम मोहंतीक अटक केल्या। क्रायम ब्रांच ताची चौकशी करता। मोहंतीक क्रायम ब्रांचीन समन्स काडिल्ले, मात तो क्रायम ब्रांची मुखार हजर जालो ना। चौकशेंतय सहकार्य करनाशिल्लो म्हूण ताका अटक केली म्हूण पुलीस सांगतात। जायका कन्सल्टन्सीन जाल्ल्या दिवप घेवपाची सगळी म्हायती ताका आशिल्ली म्हूण क्रायम ब्रांचींतली सुत्रां सांगतात। तो म्हणटा हे प्रकरण आपल्या माथ्यार मारला, आपूण ह्या प्रकरणात नाच। This is a political game and I'm being made a scapegoat for this and my boss and my subordinate have accepted and yet I don't understand this whole game actually. It's just a political game. क्या पैसे दिए गए हैं? क्या पैसे दिए गए हैं? दिए गए होंगे, जरूर दिए गए होंगे। ह्या केशीन जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराक क्रायम ब्रांचीन हे पयलींच अटक केल्या। ताच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी जातली। पुलिसांनी आपली बाजू मांडपाक वेळ मागिल्ल्यान कोर्टान सुनावणी फुडें धुकलिल्ली। दुसरे वटेन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची सोमारा परत चौकशी जाली। क्रायम ब्रांचीन ताका सुमार वरभर उजरायलो। दिगंबर म्हणटा आपूण अटकपूर्व जामिनाक कित्याक म्हूण अर्ज करूं। मुझे कुछ नहीं कहने का है। They had called me, so I have come. I have deposed before him. सर एक मुद्दा ये भी है, पीछे लगातार समय से पूछा जा रहा है, क्या आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगा, उसका रीजन क्या है? आप I do not know. They had told me last time also, if required they will call me. Whenever they have called, I have. So have you applied for anticipatory bail? No. Why I should apply? लुईस बर्जर जायका लाच प्रकरणात आता मेरेन 2 जाण भितर पडल्यात। एकलो सरकारी अधिकारी आणि दुसरो लुईस बर्जराचो आदलो कंट्री हेड। तेन्नाच्या मंत्र्यांची मात अजून चौकशी चल्ल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रेंट बायक, कार आणि दाबोळेच्या टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न अधिवेशना उपरांत 15शी भितर तडीक लायतले। टॅक्सीवाल्यांक GPS आणि डिजिटल मिटरांचो विशय 3 म्हयन्यांक सोडयतले म्हूण येरादारी मंत्री ढवळीकार उलयला। विधानसभेत अर्थसंकल्पावयले चर्चेचेर येरादारीचे बेशिस्तीचेर कितलेशेच आमदार उलयले। वर्स 2006 ते 2010 मेरेन जायकाचें काम फुडेंच गेलें ना। 2012 उपरांत नव्या सरकारान सुरू केला। 60 ते 95% कामां जायत आयल्यांत म्हूण सुदीन उलयलो।
रेंट अ कार अँड रेंट अ बायक हे गोष्टी ज्यो आसा ह्यातूंत खूब जाण इन्वॉल्व आसा. एकदम 1800 गाडयो आमी पास करतले अशें ना, पूण त्याच बरोबर करचेय ना अशें ना. हांवूच सांगता, कारण तातूंत खूब जाण गरीब लोकूय तातूंत इन्वॉल्व आसा आनी ह्या गरीब लोकांक सांबाळून कशें घेवप आनी बाकीच्यांक कशें कुशीन काडप हें बसून आमी ठरोवया आनी मुख्यमंत्र्या अंडरूच ठरोवया. कारण काही गोष्टी आसा खूब जाण आशिल्ल्या कारणान मुख्यमंत्र्या अंडर गेल्या नंतर ती कामां बरी जाता आनी त्या खातीरूच हें डिसिजन घेता आसतना जितले हांकां लागता, जितले तुमचे आमदार ऑपोजिशन आसूं किंवा ट्रेजरी बेंचाचे आमदार आसूं, जितले आमदार आसा तांकां मुख्यमंत्री आपयता. नंबर 2, टॅक्सीक GPS येता, हांव तुज्या प्रश्नारूच येता. टॅक्सीक GPS बसयलो. फाल्यां सकाळी टॅक्सी जर खंय एक्सिडेंटात सांपडली आनी ऑनलायन आमकां ते इमिजिएट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळ्ळें, इमिजिएट त्या हेल्थांतलो मनीस थंय तयार रावंक शकता. टॅक्सीचे मिटर बसयले, पॉयंट टू पॉयंट सर्वीस करून मिटराचो कोणाचो ना, कोणाचोच ना, बट हितून इंट्रस्ट कोणूच दिना, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदिना, कोण तांकां बसयना, तेंची डिफिकल्टी अंडरस्टँड कोण करूंक सोदिना. हांव जाय एश्युरन्स जाता की फुडल्या प्रायव्हेट रेंट कॅब इलिगल चलयता तांकां हे 3 म्हयन्यात आमी हें डिसिजन घेता. तिसरी गजाल आसा इम्प्लिमेंटेशन एनफोर्समेंट सिस्टम. तुवें बरें सजेशन दिलां, वायट दिवना, कारण रातच्या वेळार कोण तरी आसचे, एटलिस्ट दुसरी जी शिफ्ट आसा 6 ते 14 म्हणजे 2 पर्यंत, तरी ती जर तितली सुद्दां आमी केली जाल्यार तातूंत भरीव अशें हें जातलें आनी त्या खातीर ती जबाबदारी हांव घेतां. कारण शेवट हें ARD बी वचून सगळें सँक्शन जाले नंतरूच हें इम्प्लिमेंटेशन जातलें. सो 7 म्हयने तरी वतले सेकंड शिफ्ट आमी जर एनफोर्समेंट तयार करतले जाल्यार. आनी तें करता, तेंय करता, कारण इज अ गूड थिंकींग. आनी होय इश्यू येता ते 15 ते 20 दीस एसेंब्ली जाले नंतर आमी चवथी पयलीं मोकळो करुया अशें नमूद करता. इकरा आमदारांनी लेखी आश्वासन दिल्या उपरांत फोर्स संघटनेन आंदोलन फाटीं घेतलें. पणजे आझाद मैदानार बशिल्ल्या आंदोलकां बरोबर पालकांची सांजे बसका जाली. उपरांत 8 आमदार आनी 3 मंत्र्यांनी आझाद मैदानाचेर वचून लेखी उतर दिलें. ते उपरांत 8 दिसां सावन उपोशणाक बशिल्ल्या सावियल ऑफिसान उपास फाटीं घेतलो. येता त्या अधिवेशनात शिक्षण माध्यम विधेयक हाडपाचें उतर दिलां म्हणून फोर्स सांगता. That the committee proceedings will be expedited and the matter be placed before the House for its approval in the next assembly session, December 2015, Jan 2016. We request you to end your fast for a peaceful solution to the issue. These are the MLAs and the ministers who have signed the letter, my dear parents. On behalf of all the parents of Goa and the decision makers, हांगासर आमची executive committee ची आहात, तांच्या नावान we declare that Savio will end its fast because the parents of Goa want this to be. ताणी आमकां assurance दिला next assembly कोत्तेले म्हणून आनी bill pass करून घेतले म्हणून. We parents would like to tell them, do it. Please do it. We'll be peaceful, but please do it. And if you all don't do it, we won't be peaceful. Please parents, please. घेऊया एक विराम.